असंख्य भासो, असंख्य जाती, असंख्य आमचे भेस. भारत आमचो देश महान, भारत आमचो देश. आमच्या ह्या महान देशावर पडली परकीयांची नजर. आयले ते, लढले ते, जिंकली भारत भूमी. केले भारताचे राज आणि भारतीयांचे जुलूम. रक्ताचे उदक करून झुजले भारतवीर, झुजले भारतवीर. भारताचो स्वातंत्र्य संग्राम हो भारतात आशिल्ल्या ईस्ट इंडिया कंपनीक आणि ब्रिटीश साम्राज्य स्थापन केल्ले युनायटेड किंगडम उधळून लावन स्थानिक सरकार घडोवपाची चळवळ आशिल्ली. भारतीय संघटनांनी संचलित केल्ले अहिंसावादी आणि सैन्यवादी आंदोलनाचो उद्देश आशिल्लो इंग्रजां कडल्यान भारतीय उपमहाद्वीप मुक्त करपाचो. 17व्या शतकांत इंग्रज भारतात येवपाक लागिल्ले. त्या वेळार भारताचेर मुघलाचे राज्य चालू आशिल्ले, जे 18व्या शेंकड्यात दुबळे जावंक लागले. इंग्रज व्यापार करपाच्या हेतून भारतात आयिल्ले खरे, पूण तांचो हेतू दुसरोच. व्यापाराच्या उद्देशान आमच्या भारताची संपत्ती बळगावप, तशेंच आमच्या देशाचेर राज्य करप हे तांचे ध्येय आशिल्ले. भारतात राज्य करपी सम्राटांमदीं मतभेद आशिल्ले. तांच्यो लढायो चालूच आशिल्ल्यो. ताचो फायदो ब्रिटिशांनी घेतलो. 1857 ह्या वर्सा राव साहेब पेशवे, तात्या टोपे, मंगल पांडे, झाशी की राणी लक्ष्मीबाई हांणी वेगवेगळे तरेन बंड केले, पूण ते यशस्वी जाले ना. प्लासी आनी बसका लढाईन जैत मेळोवन ब्रिटिशांनी ब्रिटीश राणीची सत्ता भारतात सुरू केली. भारतीय लोकांचे रक्त सोसून तांचो सर्वनाश करून तांचे साम्राज्य फुलूंक लागिल्ले. तांचो अत्याचार आनी अनाचार वाडतच आशिल्लो. इंग्रज सैन्यात नवीन कारतुजांचो वापर सुरू जाल्लो. कारतुजां दातान कापून बंदुकांत भरची पडटाली. त्या वेळार कोणे तरी अफवा पसरली. ती कारतुजां गायचे आनी डुकराचे चरपेपासून तयार केले. हे कृत्य हिंदू आनी मुस्लिम सैनिकांक पटूना, पूण तांच्या विरुद्ध वचपाची हिम्मत कोणा मदीं नाशिल्ली. मंगल पांडेचे रक्त खळवळ्ळें. ताणें आवाज उठयलो. हे कृत्य सगळ्या मुखार उक्कड केलें. भारतभर शिपायांनी मेळून शिपाई विद्रोह केलो, पूण तांकां यश मेळना. मंगल पांडेक फाशीची शिक्षा भोगची पडली. जाणें भारताच्या स्वातंत्र्यात एक नवें किरण हाडलें. त्या दिसांनी राष्ट्रवादाची भावना मोठ्या प्रमाणात वाडत आशिल्ली. शिक्षीत बंगाली इंग्रजां विरुद्ध आवाज उठोवपाक लागिल्ले. तांचो विरोध पळोवन लॉर्ड कार्झनान बंगाली भाशीत लोकांचे विभजन करपाचें थारायलें. ताणें बंगाली भाशीत लोकांक वेगळे केले म्हूण बंगालच्या लोकांनी आंदोलनां सुरू केली. अशें जाता तें पळोवन इंग्रजांनी 1911 वर्सा भारताची राजधानी कोलकात्यांतल्यान हालोवन दिल्लींत व्हेली. त्याच मजगतीं स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, रवींद्रनाथ टॅगोर सारके महापुरुष, जे आपल्या अहिंसावादी स्वभावा खातीर प्रसिद्ध आसले, तांच्यांनी सगळ्यांच्या मनात स्वातंत्र्याची कीट पेटोवपाक सुरू केली. 1919 वर्सा पयले विश्वयुद्धा उपरांत इंग्रजांनी तांच्या विरोधात येवपी लोकां आड कडक कायदे लागू केले. ते म्हळ्यार पुलीस कोणाकूय धरून कांयच सांगनासतना बंदखणीत घालूंक शकता. शिक्षण घेवपाचें, स्वताचे विचार मांडपाचें स्वातंत्र्य काडून घेतलें. ताचो परिणाम असो जालो, पुराय भारतभर आंदोलनां, चळवळी सुरू जाल्यो. हाका लागून कर्नल डायरान पंजाबाक जावपी दर एका बसकेक प्रतिबंध घातलो. 4 लोक एकठ्यान येवपाक सुद्धा मनाय केली, पूण हे चड लोकांक खबर नाशिल्लें. 13 एप्रिल 1919 वर्सा जालियनवाला बागेत बैसाखीची परब मनोवपाक लोक एकठांय जाल्ले. त्या वेळार कर्नल डायरान पिस्तुलांच्यो गुळयो घालपाचो आदेश दिलो. थंयची दारां बंद करून 15 मिनटां लोकांचेर पिस्तुलांच्या गुळयांचो पावस पडलो. हजारांनी लोक मेले. इंग्रजांचो हो हत्याकांड पळोवन भारताचे सगळे लोक इंग्रजां विरुद्ध पेटून उठले. भारताच्या स्वातंत्र्या खातीर मुखार सरपाक प्रेरीत जाले. काँग्रेस संघान असाय आंदोलन करपाचो निर्णय केलो.
1922 वर्सा उत्तेजित जनतेन चौरी चौरा पुलीस थांब्यार वचून उजो लायलो. देखून गांधीजीक असाय आंदोलन फाटी घेवचे पडले. 1927 वर्सा ब्रिटीश सरकारान भारतीय संविधानाचो प्रगतीचो अहवाल सादर करपाक 7 वांगड्यांची नेमणूक करून दल तयार केलो. तातूंत एक लेगीत भारतीय नाशिल्लो. देखून लोकांनी काळे झेंडे आनी सायमन गो बॅक अश्यो घोशणा दिवन निषेध केलो. लाहोरात एका दलाचे नेतृत्व करपी लाला लाजपत राय हांचेर लाठीचार्जा वेळार तकलेर दुखापत जावन तांकां मरण आयलें. हाचो बदलो घेवपाक भगत सिंग आनी राजगुरू मुखार सरले. त्या वेळार भगत सिंगान इंग्रजांक नाका करून सोडलें. बटुकेश्वर वांगडा ताणें केंद्रीय विधानसभेचेर बॉम्ब उडयलो आनी आत्मसमर्पण केलें. हाची ख्यास्त म्हणून ताका फाशीची शिक्षा फर्मायली. 1929 वर्सा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसान पूर्ण स्वराज जायच असो निर्णय केलो. 31 डिसेंबर 1929 दिसा नेहरूजीन लाहोरात झेंडो फडकयलो. 26 जानेवारी 1930 सालान पयलो स्वातंत्र्य दीस मनयलो, पूण इंग्रजांनी तो मान्य केलो ना. गांधीजींच्या नेतृत्वाखाला काँग्रेस समिती साबरमतीत एकठांय जाली आनी नागरीक आज्ञाभंग आंदोलन सुरू जालें. ताची सुरवात गांधीजीन गांधी अभियानान केली. पुराय देश नागरीक आज्ञाभंग आंदोलनात उबो रावलो. भारतीय लोकांमदीं स्वातंत्र्य मेळोवपाची जोत पेटयली खरी, पूण ब्रिटिशांचे कायदे आड येताले तेन्ना आशेचे एक किरण आयले जाका पुराय भारतान मान दिलो. ते आशिल्ले मोहनदास करमचंद गांधी. गांधीजी स्वातंत्र्य संग्रामाचे अनिर्वावित नेते म्हूण फामाद जाले. तांणी हिंसक पद्दतीन न्हय तर अहिंसक पद्दतीन स्वातंत्र्य मेळोवचे पडटले हो तांचो विचार भारतीयांक पटयलो आनी ते तांच्या वांगडा सत्याग्रह आंदोलनात फुडें सरले. तातूंतले एक आंदोलन जे सुरू जाले अहमदाबाद सावन दांडी मेरेन, जे दांडी मार्च म्हणून फामाद आसा, जे ब्रिटिशांनी मिठाचेर लायिल्ल्या करा विरुद्ध आवाज उठोवपा खातीर आनी कायद्या आड आशिल्ले, जाका लागून गांधीजी वांगडा आशिल्ल्या लोकांचेर फारपेट जालो. तशेंच गांधीजीक बंदखण सोंसची पडली. शाळा, कॉलेज, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बहिष्कार घालप, विदेशी वस्तू रस्त्यार जळोवंक लागले, आयकर भरप लोकांनी बंद केलें. हें पळोवन इंग्रजांनी लंडनात जाल्ल्या बसकेंत गांधीजीक आपोवणें धाडलें. पूण थंयच्यान आयले उपरांत लेगीत तांणी नागरीक आज्ञाभंग आंदोलन चालूच दवरलें. 4 जानेवारी 1932 वर्सा कसलीच तक्रार नासतना तांकां बंदखणींत घालो. मे 1933 वर्सा गांधीजी बंदखणींतल्यान भायर आयले उपरांत तांणी सत्याग्रह आंदोलन सुरू केलें. 1935 वर्सा गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या खाला भारतात मतदान सुरू जालें. आझाद हिंद सेनेचे जनक सुभाषचंद्र बोस हांणी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ह्या घोशणांनी भारतीय तरणाट्यांक अहिंसेची वाट आपणावंक चलची ना तर आमकां आमचे हक्क मेळोवपाक झगडचें पडटलें, युद्ध करचें पडटलें, आमचें रगत व्हांवपाक पडटलें हें पटवून दिलें. आनी जपानांत वचून तांणी राजबिहारी वांगडा मेळून युद्धांत सांपडिल्ल्या भारतीय ब्रिटीश सैनिकांक घेवन 1943 वर्सा आझाद हिंद फौजेची स्थापना केली. 1942 वर्सा गांधीजीन भारत छोडो आंदोलन सुरू केलें. हो वेळ आशिल्लो जेन्ना दर एका भारतीय मनशाच्या मनात स्वातंत्र्य भारत पळोवपाचें स्वप्न आशिल्लें. जावं जाणटो, जावं नेणटो, जावं दादलो, जावं बायल, कोणूच फाटी नाशिल्लें. जिवाची पर्वा करिनासतना सगळींच रक्ताचें उदक करतलीं पूण फाटी सरची नात अशें उद्दिश्ट धरून भायर सरिल्लीं. इंग्रज भारत सोडून वचपाक तयार जाल्ले. इतल्या मजगतीत मोहम्मद अली जिनान एक वेगळो मुस्लीम देश जावचो ही भावना व्यक्त केली. पूण जायत्या काँग्रेस नेत्यांक तें पटलें ना. पूण जिना आयकुपाच्या परिस्थितीक नाशिल्लो. थंय सावन 2 समाजां मदीं मतभेद सुरू जाले. एकामेकाक भाव मानपी लोक एकामेका वांगडा झगडूंक लागले.
एकामेकाचे दुस्मान जाले, भारतभर दंगे सुरू झाले, लोकांक हाल सोसचे पडले, हजारांनी लोक हुतात्मे झाले. 14 ऑगस्ट 1947 वर्सा पाकिस्तान हे स्वातंत्र्य राष्ट्र जाले. 15 ऑगस्ट 1947 ह्या दिसा आमचो भारत स्वतंत्र जालो. सलामत्या मान झुजाऱ्यांक हिंद पुतांक जाणी आपली जीण सोंपयली आनी जैताची झूज पेटयली. जैत जाले तांच्या यत्नाचे, मेकळ्या श्वासान हड्डे फुल्ले भारत मातेचे, रक्ताचे लोट व्हावले देशभक्तांचे, लोटान त्या व्हांवन गेले साम्राज्य परक्यांचे, पुराय जाले सपन देखिल्ले स्वातंत्र्यतायेचे. जैत जाले तांच्या यत्नाचे, जैत जाले तांच्या यत्नाचे, तांच्या यत्नाचे.